फाटल्या 2 वर्सांचे ग्रेड पे अरियर्स आणि बाकीच्या कामगारांचे पेमेंट फुडल्या 15 दिसांत क्लियर करात, नाजाल्यार स्ट्रायकार चल्ले म्हूण मडगांव म्युनिसिपल एम्प्लॉईज युनियनान शिटकावणी दिल्या. नगराध्यक्ष आपल्याक जाय तें करता, पालिकेत खंय हुकुमशाही चल्ल्या, युनियन खंय इतले दीस वग्गी रावले, आतां रावचे ना. आमचे थोडे इश्यूज आशिल्ले फॉर द लास्ट 2 years पेंडिंग आसा. फॉर एग्जाम्पल पेमेंट ऑफ ग्रेड पे एरियर्स, MACP, अशे जायते इश्यूज आमी तांकां सो मेनी टायम्स वी हॅव गिवन द इन्स्ट्रक्शन, नोटिसीस वी हॅव इश्यूड, स्टील दे हॅव नॉट पेड. So yesterday I have given a notice to them, 15 days term notice. If within 15 days if we don't clear MACP or grade pay areas, then promotions, everything, we will go on strike. And this chairperson, she is doing anything. She is issuing orders to anybody, anybody's orders to anybody. ही आपली मनमानी कारभार करता, आपल्या जाय त्या दिता आनी वयना सांगता ती आपूण सांगता न्ही तुमी करात. तूं सांगता तें करा बरोबर आहा, मागीर कोणें कितें डिफिकल्ट जाल्यार फेस कोणें करप ते लोक मागीर आमचे फुडें युनियनान येता कंप्लेन करपाक. सो आमी आतां आमी तांकां 15 दिसांनी टायम दिला आनी हांवें हाजेरूय कंप्लेन दिल्या की ज्यो सॅनिटरी काम तांकां त्या डेजिग्नेशनार त्या प्रमाणे तांकां तें काम दिया, कोणाकय कसलें काम दिनाका. साळ न्हंयचे देगेक 10,000 स्क्वेअर मीटर लो लाईंग जमनीर बेकायदेशीर लँड फिलिंग करून प्लॉट केल्यात म्हूण मडगांवच्या शॅडो कावन्सिलान कंप्लेन केल्या. ह्या जमनीचो पावसाच्या दिसांनी कॅचमेंट एरिया म्हूण आदार जाता. कंप्लेनी करून जाल्यो, मात कोणूच कांयच करपाक तयार ना. CO सांगता आतां खंय पालिका एक्शन घेतली. आमी ह्या लुगाराचेर दाखोवन दिल्लें की कितल्योश्यो झोपड्यो हांगा बांदतात म्हूण 1 वर्स जालें आतां, आनी 1 वर्स जाले उपरांत पासून कांयच एक्शन जावना. वयल्यान झोपड्यो वाडत आहा आनी ही जी एरिया आतां आमी उब रावल्या थिंगा ही लो लायंग एरिया आशिल्ली, ग्रीन एरिया आशिल्ली. आनीक आज हांगा दिसून येता की प्लॉट मार्क केल्यात आनी प्लॉट देखून सब डिविजन ना म्हूण इतली कन्फर्म जाता, कित्याक हे प्लॉट धाकटे केल्यात 50 मीटर 100 मीटर अशें. म्हळ्यार हें गोंय आतां इंकपाक काडला आनी कोण घेतले ते आमकां सांगपाक गरज पडना. हिंगा हें लो लायंग एरिया फिलिंग करून काडला हें पळय, तेजेरूय कांय एक्शन जावना आज पासून. वयल्यान ताजेर आतां प्लॉट मार्क करपाक इतले तेमकां गाट्स जाले. म्हळ्यार आमी गोंयकारींक आसोन कित्याक शिरी पडटा. हांव मागता की गव्हर्मेंटान हाजेर एक्शन घेवचें आनी हेजेर इन्व्हेस्टिगेशन करचें, हें कशे भशेन जालें तें आनी कोण आहा ते फाटल्यान. ह्यो ज्यो इतल्यो झोपड्यो ज्यो कन्स्ट्रक्शन केल्ल्यो आहा, वाडयल्ल्यो आहा, ताजेर अजून पासून एक्शन कित्याक जायना तेंवूय आमकां कळपाक जाय. प्लेस खंय आतां हें खारेल्यान म्हणटा हिंगा, हारेल्यान इट इज टचिंग द रिवर साल. ही आहा ती रिवर सालाचे बाउंड्रीचेर पळय प्लॉट मार्क केल्ले. दिस वॉज एग्रीकल्चर लँड. इट वॉज एग्रीकल्चरल लँड, इट वॉज लो लायंग ग्रीन एरिया. खारेबांदार पुलाकडे एकल्यान शेतकी जमनीर हार्डवेअर शॉप घाला. शॉप आदल्या नगरसेवकाचे म्हणून बोवाळ पडला. CO विचारल्यार सांगता आतां खंय ताच्या आड एक्शन जातली. As far as this Khareband reclamation is concerned, we have noticed that things some people have reclaimed that area of Khareband Nala it was, and they have reclaimed and some structure has come up which is dealing with some hardware shop or something. Immediately we have issued notice and that matter is going on. The moment reply comes, we will go for actions for demolition also. प्रुडंटा खातीर साव्यो डायस. Give a break.